कर्नाटक सरकाराचो म्हादयचेर दोळो. लोकांनी सादूर रावचें म्हूण केरकार उलयलो. कळसा, भांडुरा आणि हलतरा ही 3 धरण प्रकल्प जे आसा, हे 3 धरण प्रकल्प जाल्या उपरांत कर्नाटक जे आसा ते जवळ जवळ 1 डझनभर धरणां जी आसा ती बांदपाची आसा. एकंदर आमी गोंयकारांनी ह्या संदर्भांत जर जागृत रावंक ना जाल्यार कर्नाटक जे आसा ते आमकां ह्या प्रश्नाचेर खूब त्रास करपाक आसा आनी तेका लागून आमी एक संघटीत जावन ह्या प्रश्नाचेर कर्नाटकाक केंद्र सरकाराक जाप विचारपाक जाय आनी आमच्या न्हंयांचें अस्तित्व जें आसा हें तिगोवन उरपाक जाय. हेच्या खातीर आमी हो विशय जो आसा हो गंभीरपणान घेवन ह्या संदर्भान चळवळ जी आसा ती फुडें नेटान व्हरपाक जाय. कर्नाटक जे आसा ते सद्या 7.56 TMC पीठ उदक अशें म्हणटा, पूण एकंदर उदक वळोवपाचे जे प्रकल्प आसा ते पळयले जाल्यार आमच्या गोंयांत येवपी सगळ्यो ज्यो न्हंयो आसा तेंचे जलस्रोत आसा ते वळोवन व्हरपाचो कर्नाटकाचो एकंदर षडयंत्र आसा आनी षडयंत्र जे आसा हें असफल करपा खातीर आमी ह्या संदर्भान जागरूक रावप गरजेचें आसा. गोवा सुरक्षा मंच 24 तारखेसावन म्हादय बचाव यात्रा काडटात. मुख्यमंत्र्यांनी जे संशयास्पद पत्र कर्नाटकचे विरोधी पक्षनेते श्री येडियुरप्पा हांकां बरयलें आनी जनतेच्या मनात त्या बद्दल संशय निर्माण जाला. त्यामुळे म्हादयचो प्रश्न जो आसा हो गोंयच्या जीवन मरणाचो प्रश्न आसा. ताजे कडेन खेळ कदाचित राजकारणी करत, पण जनतेक हो खेळ चालू देणें परवडपाचें ना अशें भारत माता की जय संघटनेक दिसता. आनी ताज्यामुळे ह्या विशयान प्रबोधन सर्वदूर जावचें, गोंयभर जावचें असो एक प्रयत्न भारत माता की जयचो आशिल्लो. भारत माता की जयचो प्रोग्राम ना, पण आमच्या समोर एक विचार आसा की गोवा सुरक्षा मंच हो राजकीय पक्ष जो आसा तो गोवा सुरक्षा मंच हो एक यात्रा 24 तारखेक सुरू करपाचो आसा. ताजी स्वतंत्र घोशणा गोवा सुरक्षा मंचाचे अध्यक्ष श्री आनंद शिरोडकर तांचे निश्चित जाल्या नंतर करपाचें आसा. अशें कोणूय जर ह्या संदर्भान गोंयान जर जागृती करूंक सोदता आसत जाल्यार भारत माता की जय ही संघटना जी आसा, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन आसा, हें तांच्या फाटल्यान उबें रावतलें अशा प्रकारचो निर्णय आमी केल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.